नमस्कार, आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनान येवकार। हांव संजय रांजणकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। करपालीत 2 जोड घरांक उजो, 8 लाखां परस चड लुकसाण। शॉर्ट सर्किटाक लागून उजो लागिल्ल्याचो अदमास। लोकसभेच्या अधिवेशना वेळार 2 अनवळखी मनशांनी सभाघरांत केलो प्रवेश। दोगांकूय अटक, फुडलो तपास सुरू। लोकसभेचे दोनूय जागे लढोवपाची रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो निर्णय। उत्तर गोंयच्यान मनोज परब आनी अजय खोलकर, जाल्यार दक्षिण गोंया खातीर 3 नांवांची शिफारस। पेट्रोलियम लिकेज सांपडपाचो दावो म्हळ्यार लोकांच्या दोळ्यांक उदक लावपाचो प्रकार। घटनेविशीं पंच आनी थळाव्या लोकांनी उक्तायली तिडक। दक्षिण गोंय जिल्लो नियोजन बसका कोरम नाशिल्ल्यान केली स्थगीत। फकत 13 जाणूच आशिल्ले हाजीर। मोपा विमानतळाचेर धरले 66 लाखांचे भांगर। चांदीचो लेप दिवन भांगर तस्करीचो प्रकार आयलो उक्ताडार। आता खबरो विस्तारांत। लाटंबरसी पंचायत वाठारांतल्या खरपाली 2 जोड घरांक उजो लागून 8 लाखां परस चड लुकसाण जाले। उज्याची ही घडणूक बेरेस्तारा फांतोडेर 4 वरांचेर घडली। उजो नेमको कसो लागलो तें कळूंक ना, मात शॉर्ट सर्किटाक लागून उजो लागिल्ल्याचो अदमास आसा। दोनूय घरांतले गॅस सिलिंडर वेळार भायर काडिल्ल्यान मोठी दुर्घटना टळ्ळी। आमकां कितेंच कळना, आमकां फुडें कितें जावंक ना, म्हटल्यार आमकां खूब लुकसाण जाली। सगळे आमचे जळ्ळे घरांतले, म्हटल्यार लुकसाण खूब जालें। आमकां मात कितें जावंक ना, भुरगे बी आमचे न्हिदलेले आसले काडीक। ती खाट पासून ही जाली जळ्ळी आनी आरमार जळ्ळी आनी हे देवा कडले सगळे जळ्ळे। कितें वायर शॉर्ट जाली काय कितें जालें तेवटेसून आग येयली, आमकां कितेंच कळना ना। आमी दुसऱ्यांनी उठयली तेन्ना आमी हांशी काडली आनी हांशी काडून आमी भायर आमकां सगळ्यांनी मागीर भायर काडली। आमच्या लोकांनी भायर काडली आमकां कितेंच काडूंक मेळोंक ना इतलें। आनी आमी ही जाली न्हू, इतलें आमची सांबाळ्ळें आमकां देवान ह्या तितले हे सायबिणीन सांबाळ्ळें आनी हे देवान सांबाळ्ळें। आमकां उजो पेटलें म्हणजे भोतून भायल्यान आग दिसोंक लागली पळय, तेन्ना आमी घराच्यान भायर येयले। भायर येवन पळयल्यार सोबत आग वयर पेटल्या नंतर आमकां भोतून सरोंक जायना जालें, ते नळे पडोंक लागले म्हणून भोतून आमकां कांयच सामान काडूंक गावना जालें। जवळ जवळ आमकां 7-8 लाखाचे लुकसाणी जाल्ल्या। वस्ती आमची जवळ जवळ 5-5.5 लाखाची वस्ती आहा, परत सामान आहा, परत घर अख्खें फूल जळ्ळें। ते आतां काय तुमी पळयल्या कितली कशी काय लुकसाणी जाल्ली आहा। घराक आतां खंय रावतले जाल्यार चान्स ना आमकां। फांतोडी जवळ जवळ आमकां 4-3:30 ह्या टायमार आमी पळयला ते, आनी फायर ब्रिगेडीक आमकां आमी थंय फोन लायलो। आमी 4-4:30 मेरेन तेका कांय 4-4:30 इतल्या टायमी आमी फायर ब्रिगेडीक फोन लायलो। कितले आता घरा हे जाल्या? ही आतां 2 घरां हे जाल्या। एक घर तर आमचें फूल गेलं, सारकें फुलच गेलं, आनी एक आमचे दुसरे सायटीक घातले ते अर्धे हे जाले, म्हणजे ते बी हे जाले जळ्ळेच ते। म्हणून दोनूय घरां मेळून एक 10-11 लाखाची लुकसाणी आमकां जाल्लीच आहा। आमकां कॉल 5-15 सुमार कॉल येयले, तेन्ना आमी सकून म्हाजे ड्युटी क्रू आसले तांकां हांव घेवन ते स्पॉटार खडपाली बदला वाड्यार पावलो। थंय पळयता जाल्यार 2 घरांक उजो लागलेलो
तेन्ना आमी आमच्या टिमीन सोमतोच उजो पालोवपाचो प्रयत्न केलो आनी तो मागीर आमी कंट्रोलान हाडलो. आनी मागीर आमकां अशें दिसलें की तो चड जाता असो मागीर परत दिसलो. तेन्ना आमी म्हापसाची गाडी हाडयली आपयली आनी ती गाडी पावली आनी थंयसून तेंच्या मदतीन मागीर परत आमी तो सगळो उजो पालयलो. दिवचल तालुक्यातल्या लाटंबारसे पंचायत वाठारात खरपाली ह्या गावात जोडून आशिल्ल्या 2 घरांक उजो लागपाची घडणूक घडल्या. सोनू गावस आणि भिवा गावस ह्या 2 जाणांच्या घरांक उजो लागून घरातले भांगर, इलेक्ट्रीक आणि हेर किमती वस्तू मेळून लाखांनी रुपयांचे लुकसाण जाला. मुळाव्या अदमासानुसार सुमार 10 ते 11 लाख रुपयांचे लुकसाण जाला असे कळटा. बिरेस्तारा फातोडेर उज्याची ही घडणूक घडली. दिवचलच्या उजो पालोवपी दळा उज्याची खबर कळटकीच लिडिंग फायर फायटर महादेव गांवस हांच्या फुडारपणा उजो पालोवपी दळाची टीम घडणूक थळार पावली. तांच्यांनी सुमार वरभर यत्न करून उजो नियंत्रणात हाडपाच खातीर प्रयत्न केले, मात उजो नियंत्रणात येयना. मागीर म्हापशेच्या उजो पालोवपी दळाक कळयल्या उपरांत म्हापशेच्यान उजो पालोवपी दळाची टीम घडणूक थळार पावली. सुमार 2 वरां यत्न करून उजो नियंत्रणात हाडपाक उजो पालोवपी दळाच्या जवानांक यश आयलें. हे घडणुकेंत जिवीत हानी टळ्ळी, मात लोकांनी धांवपळ करून घरात आशिल्ले गॅस सिलिंडर वेळारूच भायर काडिल्ल्यान व्हडलो अनर्थ टळ्ळो. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. संसदेचे शियाळे अधिवेशन सुरू आसतना मोठो गोंधळ पळोवपाक मेळ्ळो. लोकसभेच्या अधिवेशना वेळार 2 अनवळखी मनीस सभाघरांत आयले. सुरक्षा व्यवस्था तोडून ते भितर आयले आनी खासदारांच्या बाकावेल्यान उडयो मारपाक लागले. ह्या दोगांकूय अटक केली. फुडलो तपास सुरू आसा. सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है. लिए भी है सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है. संसदेत हो गोंधळ सुरू असताना कांय खासदार तांकां धरपा खातीर धांवले जाल्यार कांय जाण सभाघरा भायर पडले. ह्या दोगांयनी आपल्या बुटांतल्यान स्प्रे सारखे कितें तरी लिपोवन हाडिल्ले. तांणी तो स्प्रे संसदेत मारलो तेन्ना सभाघरांत हळडुवो रंग पातळ्ळो. हो प्रकार पळोवन लोकसभा अध्यक्षांनी कामकाज 2 मेरेन तहकूब केल्लें. जब वो ऊपर से कूदे हैं तो हम आगे बैठे हुए थे, 0 ओवर का लास्ट टाइम था, तो थोड़ा हल्ला गुल्ला ऊपर से आया तो हमने ध्यान दिया. एक आदमी पहले कूद गया, एक दूसरा भी कूद रहा था. तो जो पहले कूद गया वो ऊपर से स्पीकर की तरफ बढ़ रहा था और वो हल्ला गुल्ला कर रहा था. वो उसने जूता उतारना शुरू किया. जूते में कोई चीज थी, तो जब उसने शुरू किया उसको वो पकड़ा गया. बेनीवाल थे, उन्होंने उनके जब पास पहुंचा उन्होंने पकड़ लिया. तो फिर मेरे को था कि एक दूसरा भी है पीछे. जब हम वहां तक पहुंचे तो उसने वो बम टाइप था, कुछ स्मोक सा निकल रहा था, ये पीले रंग का बहुत धुआं था, ये बिल्कुल वही लगा है. उसी को मैंने फिर पकड़ के उसको शीन के बाहर तक फेंकने शुरू किया ताकि वो एक पता नहीं लग रहा था क्या है. तो लेकिन सबकी सुरक्षा का मामला था, तो फिर उतनी देर को सब लोग आ गए और उन्होंने पकड़ा. अब इनके सिक्योरिटी के दायरे में. सभाघरान हो प्रकार सुरू असताना सभाघरा भायरूय एके बायलेन आनी दादल्यान हळडुवो गॅस सोडलो. सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी तांकां ताब्यात घेतले. ह्या वेळार कांय लोक घोषणा दितनाय दिसून आयले. जो घटना शून्यकाल के समय घटित हुई थी, उस घटना की लोकसभा अपने स्तर पर संपूर्ण जांच कर रही है और इस संबंध में दिल्ली पुलिस को भी आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं. लेकिन जो हम सबकी चिंता थी कि वह धुआं क्या था, वह अभी तक प्रारंभिक जांच में जो जांच की उसमें वह साधारण धुआं और सनसनी फैलने वाला धुआं था. इसलिए उस धुएं की
कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं, उसकी प्रारंभिक ठीक से जांच कर ली गई है। ह्या नादी 13 डिसेंबर 2001 वर्सा 5 दहशतवाद्यांनी पोरण्या संसद भवनाचेर हल्लो केल्लो. हातून दिल्ली पुलिशेच्या 5 कर्मचाऱ्यांसयत 9 जणांक मरण आयिल्ले. आयच्या दिसा परतो तसोच प्रकार घडिल्ल्यान संसदेच्या सुरक्षेचो प्रश्न परतून चर्चेचो विषय जावन रावला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मोकावेल्या लोकसभेच्या वेंचणुके खातीर रेव्होल्युशनरी गोवन्सान तयारी चलयल्या. गोंयच्या लोकसभेची दोनूय सिटां लडोवपाचो निर्णय आर्जीन घेतला. उत्तर गोंयच्यान मनोज परब आनी अजय कोलकर हांची नांवां निवडल्यात. जाल्यार दक्षिण गोंया खातीर रुबट परेरा, विश्वेश नाईक आनी शैलेश नाईक ह्या तिगांची नांवां निवडल्यात. तशेंच ह्या 5 उमेदवारां मदले 2 उमेदवार निश्चित जातले म्हूण मनोजान सांगलें. तुम्ही सगळे जाणा की रेव्होल्युशनरी गोवन्स लोकसभा इलेक्शना खातीर कितले सिरियस आहा ते. गेल्या मे म्हयन्यान रेव्होल्युशनरी गोवन्सान डिक्लेअर केल्लें की आमी दोनूय सिटां कंटेस्ट करतले म्हणून, आनी त्या वाटेन रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी आनी आमचे जे रेव्होल्युशनरीज आसा ते नॉन स्टॉप काम करीत आसा. हे सगळे जाण पळयता आनी सगळे जाण जाणा. एकूच पॉलिटिकल पार्टी गोंयान आसा जी गोंयकारांक लागून काम करता आनी कन्सिस्टंटली काम करता, सेल्फलेसली काम करता. आतां हे इलेक्शन लागीं पावला, सो ताका लागून कॅन्डिडेट सिलेक्शनाचो जो प्रोसेस आसा तो रेव्होल्युशनरी गोवन्सा कडल्यान चालू जाल्लो आसा. फाटल्या विकान आमचे सगळे कॉन्स्टिट्युन्सीचे जे एक्टीव भुरगे आसा तेंचे तालुका वायज आमी तांकां वोटींग करपाक लायिल्ले आनी सिक्रेट बॅलट केल्ले. ते सिक्रेट बॅलटान भुरगे जे आमचे एक्टीव आसले ते तांकां फ्रिडम दिल्ले की तांकां जाय ती 3 नांवां, 2 ते मिनिमम 2 ते मॅक्झिमम 3 नांवां तेंच्यांनी शॉर्टलिस्ट करपाची आनी वोटींग करून तेंच्यांनी सिक्रेट बॅलट करपाचें म्हणून. आनी ते जाल्या नंतर हें जावन मागीर ते सगळे ऑल गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीचे सगळे वोटींग जावन ते आमच्या कडेन येयले, इलेक्शन कमिटी कडेन येयले. इलेक्शन कमिटी कडेन येवन ती नांवां जेन्ना भायर येयली तेन्ना नांवान नॉर्थ गोवान म्हाजें नांव मनोज परब आनी दुसरे अजय कोलकर जो आमचो पार्टी ट्रेजरर आहा तेचें नांव शॉर्टलिस्ट जाल्लें आसा, म्हणजे भुरग्यांनी वोटींग केल्लें. आनी सावथ गोवाक लागून आमचो सावथ गोवाचो डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडंट रुबट पेरेरा आसा, मागीर आमचो पार्टेचो जनरल सेक्रेटरी विश्वेश नायक आसा आनी तिसरो शैलेश नायक जो सावथ गोवा डिस्ट्रिक्टाचो सेक्रेटरी आहा तेचें नांव शॉर्टलिस्ट जाल्लें. आतां ह्या 5 नांवांचेर म्हणजे नॉर्थ गोवाक 2 नांवां आनी सावथ गोवा 3 नांवांचेर जी इलेक्शन कमिटी आसा ते डिस्कशन करतली आनी नांवां फायनलायज करून मागीर आउट करतले. माटवे दाबोळी पेट्रोलियम पदार्थाच्या लिकेजाक लागून थळावे बरेच नाराज आसात. बुधवारा पंच नीलम नायका सयत थळावे एका दिसाच्या आंदोलनाक बसले. सरकारान बेगोबेग लक्ष दिवन हो प्रश्न सोडोवचो आनी लोकांक मेकळो स्वास घेवपाक दिवचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. माटवे दाबोळी पेट्रोलियम पदार्थाच्या लिकेजा संदर्भात पुलिशेत कागाळ केली, पण पुलिसांनी कागाळ अजून नोंद केली ना अशें पंच नीलम नायक हाणें सांगले. लिकेज बंद केल्या अशी सांगून थळाव्यांची दिशाभूल करची न्ही, उपजिल्लो अधिकाऱ्यान लक्ष दिवचें, लोकांच्या जिवाकडेन खेळचें न्ही. आनी हांवें कोण कोणा विचारले ते म्हणपाक लागले कितें 6 दीस पयलीं ती पायपलायन थंय पडलेली आशिल्ली आनी JCB थंय आशिल्लो. तांकां काम मेळूना म्हणून तेंच्यांनी मागीर कंटिन्यू केलें तें MES मॅक्सन आसा त्या सायडीच्यान गेले ते परत हे सायडीच्यान दाबोली जंक्शन पडपाक लागले. समज तांकां थंय मेळ्ळेलें जाल्यार ते इतली फुडें वचपा नाशिल्ले न्ही. सो आतां हे कितें म्हणून आमी कांय समजना, कित्याक मोस्ट इफेक्टेड इज आवर विलेज. आयज आमी सगळे आमचे गांवांतले लोक आसा ते म्हाका म्हणपाक लागले तुका कितें सांगना. सो म्हाका कांयच तेंचे कितेंच एक फोन कॉलूय ना बाबा मेळ्ळें आर यू सॅटिस्फायड आनी कितें जाल्यार गांवकारां येवन ताणें सांगपा जाय आशिल्लें. आज तेंचे थंय थोडे सेक्युरिटी आसा, मागीर व्हाळांतल्यान ते सोप करून पेट्रोल काडपाची टीम आसा, दे आर स्टील वर्कींग देर. पूण आमकां कांयच हांगा इन्फॉर्मेशन मेळना. आमी कितें चिंतपाचें. आतां पेपरार पळयलें, काल हांव वचून पळयलें तें स्वता तेन्ना ते सांगता की सगळें बरोबर आसा. सगळें बरोबर आसा जाल्यार तुमी पायपलायन चालू करा. समज सगळें जालें जाल्यार ते खोदल्या ते बंद करा आनी पायप चालू हे करा न्ही, परत तुमी पंपींग चालू करा. इतली समज तुमी कॉन्फिडंट आसा जाल्यार अशें तुमी लोकांची दिशाभूल करनाका. आनी तो आतां हांवें कंप्लेंट फायल केल्ली पुलीस स्टेशनार जाल्यार ती आजून रजिस्टर करूना. हांवें PIक मेळ्ळें, PI म्हणपाक लागलो की ना आमी ZITL कडेन सगळें कितें कितें मागलां, वी हॅव गॉट द प्लॅन आनी सगळें हे शोन मी, बट आय एम नॉट सॅटिस्फायड. आमची हांगा कंप्लेन रजिस्टर जावपा जाय, आमचे गांवचे लोक इफेक्टेड आनी हेजेर हे जावपा जाय, खोलवर चवकशी जावपा जाय कित्याक लागून अशें जालें. ही नेग्लिजन्स
आनी नाजाल्यार दुसरी तर चोरी. हे 2 गोश्टी आसा हितून. सो ओन्ली पुलीस डिपार्टमेंट कॅन फायंड आउट दॅट. आमी डेप्युटी कलेक्टराक इतले इन्फॉर्म केले, फोन केले, ते केन्ना येयलेच ना आमच्या गांवच्या लोकांची खबर करपाक. काल ते म्हणटा जाल्यार डेप्युटी कलेक्टर थंय भितर वचून पळयता. सो आमकां खूब वायट दिसलें, कित्याक गांवचे लोकांचे आमी तुका उलो मारतात न्ही, आमी आमचें दुख कोणाक सांगपाचें. डेप्युटी कलेक्टर इन द ऑथॉरिटी ती तेल आमचें दुख व्हडें ताका सांगपाचें. डिजास्टर मॅनेजमेंट तेज्या हातीन आसा. जाल्यार तेणें आमच्या गांवांत येवन विजीट करून सांगपाची आमकां गरज आशिल्ली. पूण तो खंय तरी ते झाडाचे त्याची पायपलायनीक भितर वचून तो चॅक करता. खरोखरच आमचे सगळे लोकांक वायट दिसलें हाचें. माटवे दाबोळीचे थळावे ह्या पेट्रोलियम पदार्थाच्या लिकेजाक लागून बरेच नाराज आसात. कामगारांक विचारल्यार लिकेज बंद केल्या म्हण सांगून समाधान करतात. पूण लिकेज जरी बंद केल्या जाल्यार व्हाळांत जे पेट्रोल व्हांवता ते खंयचे असो प्रश्न थळाव्यांनी उपरासला. गांवच्या लोकांक ह्या वासाचो त्रासय जाता. आता त्या म्हणटा पायपलायन ती बंद केल्ली आहा, फ्लो बंद केल्लो आहा. पूण तो फ्लो बंद केल्लो आहा जाल्यार हिंगा आतां कंटिन्युअस आमकां कलेक्शन ते करता तेंचे मनीस लेबर आसा ते कंटिन्युअस तेणी ते व्हळान ब्लॉकेज घालून सोकिंग पॅड्स घालून ते पेट्रोल जे वयल्यान फिल्म येता आनी कंटिन्युअस ते काडीत आहा कंटिन्युअस डे एंड नायट. ते आतां बंद केल्ले आहा जाल्यार आनी खंयसून येता हे. आनी ताका ते विचारले हांवें फक्त एकूच पायपलायन आहा काय म्हण हिंगा. तो म्हणटा काल तेणी डिटेक्ट केला आनीक एक मायन्यूट होल मेवला म्हण. तो होल मेवला जाल्यार तो इतल्या बारीक होलांतल्यान इतले डॅमेजीस आनी इतलो कंटिन्युअस फ्लो जावचो नासलो. आनी तो बंद केल्यार आतां ती पायपलायन बंद केल्यार समर 15-20 दीस जातले. पूण फ्लो अजून आमकां मेवता. कंटिन्युअस कलेक्शन जायत आसा. आतां केन्ना जाल्लें आनी कितले जाता ती कांयच खबर ना, कांयच हें करूना तेणी एसेसमेंट करूना. जाल्ले ते कडेन आतां तो श्री प्रसादा कडेन तो एकूच होल का म्हण लिकेज. तो म्हणूंक लागलो आतां आमी मलेशियासून आनीक टीम हाडटा आमी आनीक फायंड आउट करपाक आनीक ते लायनीन आनी कितें लिकेजीस आहा जाल्यार पळोवपाक डिटेक्ट करपाक. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर शिवम तिळोजी. दक्षिण गोंय जिल्लो नियोजन बसका कोरम नाशिल्ल्यान स्थगीत केली. हे बसकेक फकत 13 जाण हाजीर आसले. निलेश काब्राल उसरा आयलो आनी कोणूच आमदार येवंक ना. फाटल्या वर्साच्यान जिल्लो नियोजनाची प्लॅना खातीर सगळ्या पंचायतींक आनी पालिकेक पत्र धाडिल्ले, मात आजून मेरेन खंयच्याच पंचायतीन प्लॅन धाडूंक ना. फुडल्या बसके मेरेन आपलो प्लॅन कोण धाडटा ताचो आराखडो तयार करून सरकाराक धाडटले अशें दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीची अध्यक्षा सुवर्णा तेंडुलकर हांणी सांगले. 2021 आम्ही चार्ज घेतल्यानंतर ही DPCची मिटींग घेवप हे आम्ही पयलींच ठरयल्लें. पुणून ते करता आसतना आमी DPCची मिटींग आनी जो DPCचो प्लॅन जो फक्त आमी जिल्हा पंचायत एकटे करपाक शकना, तर आमकां जिल्हा पंचायतींतल्यान किंवा म्युनिसिपालिटींतल्यान आमकां तो येवचो पडटा. आनी आमी सगळ्यांक सादारण 12/10/2022 नंतर आमी सगळ्यांक म्हणजे परत तांकां लेटर धाडले की तुमी तुमचे प्लॅन धाडा म्हणून. पूण तांचो प्लॅन आमचे पर्यंत कांय पंचायतींनी धाडूंक ना. अजून पर्यंत 36 पंचायती आनी 8 म्युनिसिपालिटी तांचे कडल्यान प्लॅन आयिल्ले ना. सावथ गोवा म्हटलें की 7 तालुका 8 म्युनिसिपालिटी आनी 89 पंचायती येता. 89 पंचायतींतले 36 पंचायतींनी आमकां अजून प्लॅन धाडिल्लो ना. 8 म्युनिसिपालिटी कडल्यान आमकां प्लॅन आयिल्लो. ताका लागून जर तांचो जर आतां आमी ठरयलें की तांकां आमी लास्ट 3 तारखेक 3 नोव्हेंबराक परत एकदां लेटर धाडलें की तुमचे आमकां जो कितें प्लॅन आसा तो आमकां तुमी धाडून दिवचो. आनी तो दिता आसतना आमी तांकां लास्ट तारीख दिली की 31 डिसेंबर पर्यंत तुमचे सगळे प्लॅन आमचे पर्यंत पावचे आनी ताजे नंतर आमी तो प्लॅन फायनल करतले अशें म्हणून सांगिल्लें. पूण आजून पर्यंत तांचे तशे प्लॅन पाविल्ले ना. जे प्लॅन आमचे कडेन पावला ताजो आमी ड्राफ्ट तयार केल्लो आसा आनी तो ड्राफ्ट आमी आज सगळ्यांच्या मुखार दवरपाक केल्लो. पूण आज ही मिटींग कोरम न जाल्ल्या कारणान पोस्टपोन केल्ली आसा. परत दुसरें आमी आतां परत एकदां मिटींग घेतली आनी ताजे नंतर 31 तारीख पर्यंत जे कितें आमचे कडेन पावतले 31/12 पर्यंत तेच घेवन आमी आमचो फायनल ड्राफ्ट आमी तयार करतले आनी गव्हर्मेंटा कडेन आमी अप्रुवलाक धाडटली. सादारण 147 crores म्हणजे जिल्हा पंचायत आनी पंचायत दोनांचे मेळून आमकां 147 crores आमकां अमावंट आयिल्ली आसा सगळ्या कामाची. 2387 कितें तरी कामां आसा आनी आमची 344 अशी कितें कामां आसा जिल्ल्याची. अशी मेळून आमी सगळो 147 crores आमी सगळीं कामां हितून आसा घातिल्ली आसा ड्राफ्ट.
महसूल गुप्तचर संचालनालयान मोपा विमानतळाचेर 66 लाख रुपयांचे भांगर धरले. अबुधाबीच्यान मोपा विमानतळाचेर देविल्ल्या एका प्रवाशा कडेन हे भांगर सापडले. एक्सरे मशिना वरवीं तपासणी करतना पेस्टच्या स्वरुपान लिपयल्ले भांगर डिटेक्ट केले. आमी पयलीं जायते वेळार न्यूज आयकताले की दाबोळी विमानतळा वयल्यान अमक्या अमक्या प्रवाशा कडल्यान अमक्या लाखाचे सोने किंवा अंमली पदार्थ अशा वेगवेगळ्या बातम्यो आमकां तेन्ना आयकूंक मेळटाले. पूण आतां पेडणे तालुक्यांतल्या मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट सुरू जाल्ल्या मेरेन जायत्या दिसा उपरांत परत एकदा अबू धाबीहून आयिल्ल्या एका प्रवाशा कडेन 1 किलो 300 ग्रॅमचे सोने आणि ताची बाजारात किंमत 66 लाख अशी जाता. त्या प्रवाशांक एक्सरे काडपाच्या निमतान तपासणी केली आणि त्या वेळार हे सोने ताच्या कडेन आसा हे दिसून आयले. संबंधित अधिकाऱ्यांनी ताका ताब्यात घेतलो, ताका अटक केली. हे सोने खंयच्यान हाडला आणि तो खंय व्हरतालो हाची चवकशी सुरू आसा. ज्या तरेन मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचेर सोने जायत्या वेळार येता किंवा ते प्रवास करत आसतना ज्या वाठारांतल्यान जी व्यक्ती प्रवास करता थंय तांची तपासणी जायना काय असोय आता प्रश्न निर्माण जाता. जायत्या वेळार चोरयेचे सामान आसूयेत किंवा सोने आसूयेत, ज्या विमानतळाय वयर हो प्रवाशी त्या विमानान बसलेलो आसता त्या वेळार त्या सामानाची कशा तरेन तपासणी जायना, तर त्या वेळार कित्याक हे ऑफिसर तपासणी करनात. मागीर थेट एअरपोर्टार मोपा एअरपोर्टार आयल्या उपरांत हे सोने तांकां मेळ्ळे. फाटल्या कांय म्हयन्या पयलीं अशेंच सोने आयिल्ले. आता इंटरनॅशनल विमानां सुरू जाल्या त्या खातीर वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान जायते चोरयो आणि जायते तस्करी मागीर सोन्याची आसूयेत चांदीची आसूयेत अशे घटना घडत रावतले अशें दिसून येता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर. पणजेच्यान साळान वचपी कदंबा बस तिये बंद पडिल्ल्यान लोकांचे बरेच हाल जाले. ह्या प्रकाराक लागून प्रवाशांनी तिडक उक्तायल्या. कदंबाच्या टायरान कितें तरी फॉल्ट आशिल्ल्याचे लक्षात येतकूच ड्रायव्हरान कदंबा कुशीक लायली. सकयल देऊन पळयता जाल्यार टायराच्या वयलो रबर सुटिल्ल्याचे ताच्या लक्षात आयले. हे स्थितीन बस घेवन साळान वचप शक्य नाशिल्ले आनी दुर्दैवाची गजाल म्हळ्यार पणजेच्यान साळान वचपी ही निमणी बस देखून लोकांक मनस्ताप सहन करचो पडलो. गाड़ी खराब हो गया तो नहीं जा पा रहा है ना, हम उड़ीसा से अभी साल पे जाना था काम करने के लिए, वही तो प्रॉब्लम है सर, इसीलिए रुका है. गोवा का लोग था ना पूरा भर के, इसीलिए उन लोग उसका घर में चला गया. अभी हम तो इतना दूर से आए वहाँ से, हम तो जा नहीं सकते ना, इसीलिए गाड़ी का वट में गाड़ी लगभग 8:30 बजे गाड़ी खराब हुआ दो जगह में, इसीलिए धीमी में आया तो लेट हो गया. नहीं तो 8 साढ़े 8 में हम कहाँ से काम तीसरी बार लोग भी चेक किया 2 बार, उसके बाद कैसे हिल रहा है, उसके बाद ड्राइवर इधर ला के रह गया गाड़ी. पर उन लोग को पता होगा ना सर, हम तो अंदर में था, गाड़ी ऐसे ऐसे हिल रहा बोल के सप्पा से इधर निकल गए. उसके बाद हम बाहर से आए ना, इसीलिए हम तो 4 आदमी जा नहीं सकते, इसीलिए सर रुक गया. मेळिल्ले माहिती प्रमाण 2च दिसा पयलीं बशीचो टायर रिमोल्ड करून बसयल्लो खंय. ह्या प्रकाराक लागून कदंबा बशींची सुरक्षा आणि देखभालीचेर लोकांनी बोट दवरला. 8 ही गाडी ब्रेक डावन जाल्या ना गो, टायराक लागून तो मोल्ड कितें पयर कितें केल्लो तर तो आतां व्हिडिओ काडला त्या प्रमाणे तो उजवला वयर येयला. गाडी ती हालता, तितून पॅसेंजर बीन खूब जण आसले ते आतां गेले. बाकीचे हे झारखंडचे आहात ते 4 जण ते उरलेले, ते आतां साळान कितें ब्रिजाचें काम चालू आहा तेका लागून ते आयजूच येयल्ले. आतां ते हांगासर रावले आनी ड्रायव्हर आनी क्लिनरान फोन बीन करून सांगले कितें अशी सिच्युएशन जाल्या म्हणून.
आनी तेणी एका वरान हेल्प धाडटा म्हणलें, टायर धाडटा म्हणलें, तेणी आजून धाडूंक ना. आनी तांकां म्हणपालें कितें तुमीच करा, तुमीच हे जॅक लायात आनी तुमीच काडा आनी हें तें तसलें बीन हें करपा लागलें. म्हणून हांवें तांकां कोण आहा तो मिस्टर प्रभू कोण तरी आहा ताका हांवें कॉन्टेक्ट करून हें केलो. तर तो म्हाका सांगता, तो प्रभू कोण आहा तो सांगता कितें आपूण ड्युटेर ना म्हणून. आनी आतां परत ताका ट्राय करता जाल्यार तेजो फोन स्विच ऑफ आसा. आनी आतां हांगासर जाली 11. तेणी 8 जी ब्रेकडावन जाल्ली हांगा गाडी, ते एका वरान धाडटा म्हणटाले ते फॅसिलिटी, ते आजून पावूंक ना. आतां हितून पॅसेंजरांक कितली इनकन्विनियन्स जाता. ही आतां फाल्यां साळाच्यान ही आतां रिटर्न येवपाक गाडी, आनी सकाळचे मागीर भुरगीं आसा, स्कुलां आसा, आनी डेलीचे वर्कर आसा, तेंनी कशें कितें करप. आतां रातची जाली हांगा ब्रेकडावन, तांकां कळटलें कशें. तेंचे इनकन्विनियन्स फाल्यांचे ट्रॅव्हलिंगाची रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. रेल्वे रुळाचे दुपेटीकरणाक लागून वास्को शांतीनगर वाठारांतली फकत 3 घरां आनी लोकांनी केल्ले अतिक्रमण वयतले. घरां वयता तांकां दुसरे कडेन शिफ्ट करतले अशी माहिती वास्कोचो आमदार दाजी साळकारान दिल्या. बुधवारा वास्को शांतीनगर वाठारांतले रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणाच्या कामाची पळोवणी केल्या उपरांत आमदार उलयतालो. प्रोविजन म्हणजे तांची रिटेनिंग वॉल जी आसली ताच्या मागीर ती एक तांणी आनी एक वॉल केली. सो आमी तांकां प्रपोजल दिला की रिटेनिंग वॉलाचेरूच तुमी एक वॉल काडा, म्हणजे जाणे करून ही भुरगीं हांगा कोणी खेळटात ताजेर क्रॉस जावची न्ही म्हणून. तितलो आमकां एडिशनल स्पेसूय मेळटलो. आनी त्या स्पेसा भितर हांगा तुमी पळोवपाक गेल्यार मदींच गटर आशिल्लो. तो गटर आमी तांकां सायडीन शिफ्ट कर म्हणला आनी ताजेर मोठ्यो लादयो घालून, म्हणजे 20 mm लादयो घालून सेंटीच्यो, अशें जातलें की एक रस्तो चो व्हडलो जातलो. सो तो स्पेसूय उरतलो, गटरूय सगळें आसतलो, रिटेनिंग वॉल आसतली, आनी ताजे वयर सेफ्टी वॉलूय आसतली ह्या सगळ्या लोकांक. ताज्या खातीर आमी एक RUB मागिल्लो, म्हणजे रेल्वे ओव्हरब्रीज मागिल्लो, पूण थंय तो फिजिबल जायना जालो. सो ताजेरूय काम चालू आसा. आमी सकयल्यान एक ब्रीज प्रपोज करपाक हें केला, पूण ताजेरूय तांचें वर्कींग चालू आसा. खंय फिजिबल आसा तितले लोकांक क्रॉसींग करपाचो प्रयत्न आमचो आसा. हांगा लोकांची घरां वचना, घरांनी थोडे एनक्रोचमेंट केल्ले आसा ते वतात. घरां कोणाची वचना, घरां 1-2 जाणांची, 3 जाणांची, म्हाका दिसता 3 जाणांचीच वता. म्हणजे आमी पयलीं चड वतालीं, पूण आमी सगळ्यांक जेन्ना इन्स्पेक्शन केलें रेल्वे करून, आमी खूबशीं घरां सेव केलीं. सेवूच करूना जाल्यार तांचे कोणा आज सगळ्या घरान एक गाडी आसा, स्कुटर आसा, ती वचपा खातीर तांकां आमी वाट दवरल्या. ताच्या खातीर हांव रेल्वे ऑथॉरिटीचेय बी हांव खूब देव बरें करूं म्हणटा की त्यांनी आमचे सगळ्यांचे जे मागणें आशिल्लें तें आयकून आमकां जाय तशें केलां. आतां ती 3 घरां जी वतात तांकां आमी सांगलां की तांकां खंय तरी आमी सपोर्ट करया. आनी आमी तांचे कडेन उलोवणी आसा, आमचे कडेन कॉन्टेक्टान आसा. एकटो म्हाका दिसता शिफ्ट जालो, आमी ताका हेल्प केलो. आतां दुसरे बाकीचे 2 जाणां आसा, तांकां कोणाकूच वाऱ्यार पडूंक दिवचे ना. आमी सगळ्यांक एडजस्टमेंट करूनच काम करतले. आवाज गोंयचो हे बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली